आमची लोकशाय अजून प्रगल्भ जावंक ना हाची देख शंकर कवठणकारान दिली, जो उक्त्या दोळ्यांनी आपलो गांव पळोवपाक शकना पूण नवो गांव घडोवपाची तांक ताच्या दिश्टिकोनांत आसा हें तेणें दाखोवनय दिलां. दिश्ट नाशिल्ल्यांक स्वतंत्रतायेन मतदान करपाक मेळचें हे खातीर कायद्यांत बदल करात, चिखलेच्या शंकर कवठणकारान मागलां. जाल्यार मतदान वळेरेंतल्यान नांव गायब जाल्ल्यान लंडनांतल्यान खास मतदान करूंक आयिल्ले एके बायल मतदाराक हक्का पासून वंचीत रावचें पडलें. स्वातंत्र्य, समता, भावसार, लोकशाय आनी धर्मनिरपेक्षताय ही आमची घटनात्मक मुल्यां. वेंचणुको लोकशाय घटमूट करतात, ते खातीर स्वातंत्र्य भोव गरजेचें. वेंचणुकेंतली गोपनीयताय तितलीच म्हत्वाची. ती राखप वेंचणूक आयोगाची जापसालदारकी. ते खातीर सुविधा मेळोवन दिवप सरकाराची जबाबदारी. वेंचणुकांनी दिश्टिहीनांक ब्रेन लिपीची तरतूद करची ह्या म्हत्वाच्या विशयाक शंकर कवठणकारान वाचा फोडल्या. आयकात ताका. हांव टोटली ब्लायंड आसा. आयज हांव हांगासर वोट करपाक येयलो आनी तेंचे वोट करूंक वयतलो जाल्यार तेजे कडेन ब्रेल लिपी मागली. भितर तेंचे कडेन ब्रेल लिपी ना, ते प्रोवायड करूंक तेंचे कडेन प्रोविजन ना ब्रेल लिपीचे. कित्याक तेंच्यांनी सांगलां ते पंचायत राज कायदो आसा पळय, एक्ट आसा, तितून प्रोविजन ना म्हणून. हांव मागतां तितून एमेंडमेंट करून आमकां हें बेगींतले बेगीन ब्रेल लिपी ब्लायंडांक, भाव भयणांक, सगल्यांक गोंयच्या जावं आख्ख्या इंडियेच्या प्रोविजन करून दिवचें की ब्रेल लिपी, आनी आमी इंडिपेंडंट वचून वोट करपाचें म्हणून भितर. दिश्ट नाशिल्ल्यांक ब्रेन लिपीच्या आदारान मतदान करपाची तरतूद पंचायत कायद्यांत नाशिल्ल्याचें शंकर कवठणकार सांगता. हाचोच अर्थ मतदाना खातीर दिश्टिहीनांचो परिपूर्ण विचार केल्लो दिसना. मतदानांत स्वतंत्रताय आनी गोपनीयताय भोव म्हत्वाची. दिश्ट आशिल्ल्यांक ते विशींची नदर दिवपाचो यत्न पळयात. कित्याक आतां म्हाका कंपेनियन घेवन ते फॉर्मेलिटीज करून खूब टायम गेलो आनी ते फॉर्मेलिटीज केल्या उपरांत कंपेनियनान म्हाजें वोट मारलो. तितून कितें सिक्रेसी उरना आनी हो आमकां फंडामेंटल रायट आसा, कॉन्स्टिट्युशनल रायट दिल्लो आसा वोट करपाक, आनी तो आमी इंडिविज्युअल वचून करपाक शकताले. आतां पार्लमेंट इलेक्शन जालें, असेंब्ली इलेक्शन जालें, तितून आमी इंडिपेंडंट वचून वोट करून येताले. आतां हे फावटी म्हाका पंचायत इलेक्शनाक अशें जालें की त्रास जालो की म्हाका कंपेनियन घेवन फॉर्मेलिटीज करून वोट करचें पडलें. हांव मागता सरकारा कडेन, आनी सरकार आमच्या डिसेबलांक लागून खूब सेन्सिटीव आसा आनी प्लस तो आमकां डिसेबल फ्रेंडली आसा. हांव सरकारा कडेन मागता हें कितें बेगींतले बेगीन एमेंडमेंट हाडून आमकां हें प्रोविजन करून दिवचें, जे आमी इंडिपेंडंटली वोट करूंक शकतले. सगळे आमी गोंयचेच न्हू, आख्खे इंडियेचे भाव भयण सगळे आसा पळय, आमी ते ब्लायंड आसा, तांकां एक बरें एक सुविधा जातली आनी अशें आमकां त्रास जावचे ना. आनी हांव इलेक्शन कमिशनरा कडेन मागता की हेच्या फुडें आमकां त्रास जावंक जायना म्हणून तुमी कितें तरी एक एक्शन घेवन हें बेगींतले बेगीन करून घेवचें. आनी लोकशायेंतलें हें दुसरें अजाप. खरें म्हटल्यार अधिकाऱ्यांचें घाळपण. ब्रेंडा फर्नांडीस ही वाडी मेर्शेची मतदार. तिचे लागीं भारतीय वेंचणूक आयोगाचें अधिकृत वळखपत्र आसा, आधार कार्ड आसा, ते भायर पासपोर्ट आसा. 3 डॉक्युमेंट्स आसूनय आयज पंचायत वेंचणुकेंत तिका मतदान करपाक दिलें ना. कित्याक तर तिचें नांवच मतदान वळेरेंतल्यान गायब जालां. आयकात तिका. आयज हांव इलेक्शनाक गेल्लें वोटींग कार्ड घेवन म्हाजें. एका जाग्यार पोलिंग स्टेशनाचेर वचत जाल्यार म्हाका म्हणूंक लागलो दुसऱ्या पोलिंग स्टेशनाचेर वच. थिंगा वचत जाल्यार सगळ्यांची नांवां आहा आमच्या वाड्यांतलीं, म्हाज्या डॅडीचेंय नांव आहा पूण म्हाजें नांव ना. म्हाका म्हणूंक लागलो तिसऱ्या पोलिंग स्टेशनाचेर वच. घडये ताणी काडून थिंगा शिफ्ट केलां आसतलें. तिसऱ्या पोलिंग स्टेशनाचेर वचत जाल्यार तेणी कितें एपाचेर म्हाजो इलेक्शन नंबर घालून फायंड आवट करपाक केलें. हें पळय, हें म्हाजें इलेक्शन कार्ड ब्रेंडा फर्नांडीसाच्या नांवान आसा. एपाचेर म्हाजो नंबर दाखयना. थिंगासान काडलें, पोत्तून आयल्या पोलिंग स्टेशनाचेर आयलें. ते म्हाका म्हणूंक लागले जायत घडये तुमचें नांव डिलीट केलां. हांवें काडलें आनी सॅक्टर ऑफिसराक मेवलें. ती म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना, तुमचें कितें आसा पळय तें BLOन पळोवपाचें. BLOक म्हणटा BLO आपूण आतांच पोजिशनार आयला, आपल्याक कांय खबर ना. थिंगसोरसान काडलें आनी मामलादाराक फोन मारलो. मामलादार म्हणटा जायत घडये तुवें इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शनाक वोटींग करूंक ना म्हणून तुजें नांव कॅन्सील केलां आसतलें. बट हांव कितें म्हणटा, आय एम होल्डींग अ इंडियन पासपोर्ट, आय एम होल्डींग अ इंडियन पासपोर्ट, आय एम होल्डींग अ आधार कार्ड, आय एम होल्डींग अ इलेक्शन कार्ड.
हाव कम दे कॅन डिलीट माय नेम फ्रॉम द रोल. तिनूय प्रूफ आसा म्हाका कडेन. तेंकाडेन आन्सर ना. इलेक्शन कमिशनराक फोन मारीत जाल्यार तो म्हणटा घडये तुवें एसेंब्ली इलेक्शनाक फोन मारूंक ना म्हणून तुमचें नांव कॅन्सील केलां आसलें. कॅन्सील जालें कशें? हांवें एप्लिकेशन दिलां, कितें सबमीट केलां. म्हाका वोट करपाचो रायट आसा, पुरो हक्क आसा विथ ऑल माय डॉक्युमेंट्स. म्हाका आयज हांव लंडनाक सावन येयल्लें वोट करपाक बिकॉज आय एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया. गोंयान ही पळय असलीं चरपणां जाता. आतां ते म्हणटात 3 वर्सां हांवें वोट करूंक ना म्हणून घडये म्हाजें नांव डिलीट केलां. सपोजींग 5 वर्सां तर हांव गोंयां येयना जाल्यार म्हाजें घरूय व्हरतलें तर. येलो कोण आसा पळय तो सांगता यू कॅन टेक द फर्दर एक्शन म्हणटा. इट्स युअर रायट, यू कॅन टेक द फर्दर एक्शन. आपल्याक कांय प्रॉब्लेम ना, आपल्याची मिस्टेक ना. वेंचणूक आयोगान ब्रँडाच्या ह्या प्रश्नाची जाप दिवची पडटली. व्होटिंगाक लागून खास लंडनांतल्यान आयिल्ल्या ब्रँडान नाजाल्यार कोर्टात वचपाची तयारी दवरल्या. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मेर्शेच्यान विलियम रॉड्रिक्स.